Amcotu mokotai, amci moden Jesu dakai, omog orkundin wasdakon, aplens civic tu kabekon, tužens kutum ektai sata, bawat viswas mogutarda, tužen kutum ektai sata, bawat viswas mogutarda, soklia munca kalsandorum, tanci bukti aplikolum, Jesu vorvin tu kabosum, Jesu vorvin civit zorum, tužen kutum ektai sata, bawat viswas mogutarda, tužen kutum ektai sata, bawat viswas mogutarda. तुमकां सगल्यांक बरो दीस जावन येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसांत भाग घेवंक. आज आमची इंतेसांवां बापाक उबारतना इंतेसांव पासत आमी मिसांतल्यान मागून घेतले हांव. आमी इंतेसांव घेता ओतमे पासून मागता हांव पेद्रो फ्रांसिस्को मार्टिन्स. इंतेसांव घेता हांव इनासियो पाल्मिरा आनी कॅजी. जल्म दिसाक देवाक दिनवासता क्योन डायस. ओतमे पासून मागून घेता हांव जुझे मारी कामेलो. लग्न दिसाक हाचो उगडास करून देवाक दिनवासता हांव जोझफ आनीक डॉरेटी. बरी भलायकेक आमी मागता हांव लिओ आंतांव. इंतेसांव आमी घेता हांव फ्रांसीस आनी ताचे कुटुंबाचें. जल्म दिसाक देवाक दिनवासता रिगन पिरीस. देवाक दिनवासण्याची मीस पेटयता मिस्टर आनी मिसीस लिओनार्डो एस्ट्रोसियो. ओतमे पासून मागून घेता हांव कातारीन फेर्नांडीस, सावियो फेर्नांडीस आनी एल्टन फेर्नांडीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एका मोनान एका काळजान आमी हांगासर जमलेलीं आसां. चवथो सातोडो पास्कांचो हो चवथो आयतार जावन आसा. आमी कितें भाशेन वकासांव पासत मागता द वोकेशन संडे. एका आमी म्हणटा बोऱ्या गोवल्याचो आयतार. आज आमच्याय कुटुंबांनी देवान भुरग्यांक विचून काडूंक हे मिसांतल्यान मागून घेवया. आमचे ओतोच कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बायंती सदांच सांकवार म्हळी
सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत खोर कुतकोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकुतकोर सुम्या काकूत खोर कोर मोहिमान देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक सर्वेस्परा सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पयदा देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या यादने परमोणी आमच्या बोऱ्या गोवल्यान आपकुशीन शेल्यां पासत आपलो जीव दिलो तो परतून घेतलो. हे व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराचे समेस मनशांक ते एकाच गोवल्याचो मोग ओळखून ताचे हिणांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दोर्गदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान बरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडयवंता ताय आमी एक दोयाल पोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचेच पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदता. तर सगळ्यां तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कोळीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलोल्यांतलो पुनो जिवंत केल्ल्या नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बानप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या करण्याचे वरवीं सोरवण मेळूंक शकना. कित्याक आमी सोरवण दिवंक शकता तसली आनीक दुसरें नांव मोळपा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें देवाचें गोड उतर. आमचो जबाब जातलो, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. सगळीं म्हणुया, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकोलें आनी म्हजें थारोवण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तो जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलें तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरा थावन आमी ताका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तो जालो कोनशा संदीचो फातोर.
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचें सगळें आसूं. जुआं पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून फारिझ्यांक म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढर पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशेरेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली काशाची मेंढरां न्हय देखून लाडगो येता तो देखता आनी मेंढऱ्यां साडून पार काडटा. आनी लाडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटयता. तो मुशेरीकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांय पडूंक ना देखून तो पोल काडटा. हांव बरो गवळी, जसो बापान बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसोच हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखता. आनी हांव म्हज्या मेंढरे पासत जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. ती हे गोठ्यांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तुमी म्हजो तालो आयकतलीं आनी जसो एकूच हीण जातलीं आनी एकूच गवळी. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ही. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टंदो, ह्या आयताराचेर जेजू बरो गवळी हे विशयाचेर आमी नियाल करता. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी, ही ओड फक्त जेजूनच म्हणूंक जाता. कित्याक खरेपणी जेजूच जावन आसा बरो गवळी. कित्याक जाय जेजू आपूण बरो गवळी म्हणटा? हांगासर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 2 गवळ्यांची गजाल करता. 2 गवळ्यांची. जे गवळी आसा खासा तांची राखणदार करता. तांचे लागीं जनवरां आसा, दुसऱ्यो वस्तू आसा, दुसरी मनजात्यो आसा, मेंढरी आसा, बोकड्यो आसा. आनी हे मनीस गवळी कशे वावुरता दोंगरांचेर, शेतांनी, झाडांनी. पूण जेजू म्हणटा आनिकूय राखणदार आसा, तांकां आमी मुशेरेकार म्हणटा. म्हणजे द हायरलिंग्स. हे भाड्याचे हाडटा, भाड्याचे. केन्नाय गवळी पावना कोणाक म्हणटाले बारे मातशे बोकड्या राख म्हणटा न्हू, बोकड्यांक राख म्हणटा. आनी जेजू हें अंतर दाखयता. जो मनीस एक बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्यांक, जनवरांक जावं बोकड्यांक वा गायांक तो राखता, तो आपले जीव रिस्कार घालता. जेन्ना जनवरां जावं वाग, शिव, भिरांकूळ जनवरां लागीं येता तेन्ना हो बरो गवळी पोड काडिना. आपलो जीव रिस्कार घालून आपल्या हिणांक राखता, हिणांक पुंजायता. पूण जो एक भाड्याचो गवळी आसा, मुशेरेकार, जेन्ना आकांत येता वो जनवर येता तो कितें करतलो? ही आमची जनवरां न्हय, म्हजी जनवरां न्हय. हांव फक्त काम करता, म्हाका भाड्याक लायला. आनी तो पोड काडटा. तर मोगाल इश्टांनो, पयलो आमी एक विशय करूंक जाय. जेन्ना देवान आमकां सगल्यांक गवळ्याची खात्री दिल्ली आसा, बरे गवळे कशे आमी सगळे वावुरता. वोकेशन म्हणजे तरेतरेचें वोकेशन आमकां दिल्लें आसा. याज्ञीक जावपाचें, माद्र जावपाचें, पूण आवय बापाय जावपाचें आनी लौकीक द लेटी वोकेशन ही वोकसांव हे सगल्यांतल्यान आज आमी नियाळटाव. आमी सगळीं
बोरी गवली. आवय बापायक हो पयलो प्रश्न जेजू घालता. तुमी कसली गवली जायत? तशे भाशेन जेजू म्हणटा 2 भाशेची गवली आसात. The 2 types of shepherd, the proper shepherd and the hireling. आमी म्हणटा भाड्याचे. आज आवय बापायनी प्रश्न घालूंक जाय, हांव म्हज्या शेळ्यांक वळखता ओ ना? म्हज्यो शेळयो म्हजे आयकता ओ ना? आमच्याच गोऱ्यांनी, आमच्याच घराब्यांनी हांव एक भाड्याचो गवळी कसो जियेता? हांव एक भाड्याचो गवळी कसो जियेता? कित्याक म्हज्यो शेळयो म्हज्या हातांनी ना. ते म्हजी आयकना. आनी दुसरे सुवातेर आमकां जेजू म्हणटा, द गूड शेपर्ड, बरो गवळी, हाचो आवाज, हाची उतरां, हाचो ताळो, हाचो उलो त्यो शेळयो आयकता. आमकांय अनुभव आसतलो सगल्या गोंयकारांक. तुमगेरूय कोंबयो बी आसलेल्यो आसतल्यो न्हू? तुमगेर आहले बाय? कोंबे आहले? आहले न्हू? दुकरां बी आसता न्हू? कोंबयो आसता, दुकरां आसता, बोकड्यो आसता. आनी मागीर माय केन्ना दुकरांक नांवां घालता. टॉमी, पॉपी, बॉबी. ती बरी बरी पिक्चरां जेन्ना काडल्या दुकरांक घातलेली आहा. दुकरांक खबर आहा बॉबी म्हणल्यार कोण तो. आनी जेन्ना आमी ताका नांवांनी उलो मारता, ती मोणजात्यो पूण येता न्हू, हाण खावंक येता न्हू गो बाय? आवाज आयकता आपल्या दोनयाचो. आनी ही मोणजातीं ह्या आवाजाक कान दिता आनी लागीं सरता. तशे भाशेन सुणीं आसता, नांव काडलें मागीर शेंबडी आलयता न्हू? हिंगा आलयना दिसता. म्हणटा जेजू म्हणटा, बऱ्या गवळ्याचो ताळो, उलो आनी आवाज, हो आवाज आयकून घेता हांव. आनी जेन्ना बऱ्या गवळाचो आवाज हे मोनजातीच्या कानार पडटा, ह्यो सगल्यो मोनजात्यो, हीं सगलीं मेंढरां, बोकड्यो, गायो, एकूच हीण कसो ताचो पाटलाव करता. दुसरो प्रश्न मोगाल इश्टांदो, आवयन बापायनी आमी नियाल करूंक जाय. आज आमचीं भुरगीं आमचो आवाज आयकता ओ ना? आनी जरी तर आमचो आवाज आयकना, आमी खंय तरी चुकल्यांत. आज आमचे हिंड, आमची पोरजां, आमचीं भुरगीं साबार आवाज तांच्या कानांनी भरता. चारूय बाजूनी हो मिडियाचो आवाज, हो इंटरनेटाचो आवाज, हो वायफायचो आवाज, हे वॉट्सॅप, हे फेसबूक, हे सगळे आवाज. टिकटॉक आनी उरला न्ही रे, तेंय उरला दिसता. आनी वॉट्सॅपूय उरला न्हू? बायल चड गो वॉट्सॅपाचेर आसता. आहा, पूण कान कुडयान घाल चल. हे सगळे आवाज आमच्या भुरग्यांचे कान भरता. पूण जरी तर आवय बापायचे आवाज तांच्या कानार सादना आनी तांचे आवाज, तांची कल्पना, तांची भावना तुमच्या कानार सादना, म्हणजे हो हिंड, हो फ्लॉक इज स्कॅटर्ड. अँड हू इज स्कॅटरिंग दीस फ्लॉक? इंग्लीश भाशेन म्हणलेलें आसा, द वायल्ड एनिमल्स, द बिस्ट, दे आर स्कॅटरिंग आवर चिल्ड्रन. ताचे दिसपोड करता हांव. कित्याक हो हिंड आवयच्या बापायच्या ताब्यान उरोना. ही एक व्हडली जबाबदारी. हो चवथो आयतार मोगाल इश्टांदो आमी गांठीक मारूंक जाय. आज आमच्याच ह्याच वातावरणांत, ह्याच गांवांनी आमचो हिंड खंय पावला जायत? आमचीं भुरगीं खंय पावलां जायत? कित्याक जायत आमचीं भुरगीं आमचो आवाज आयकून? कित्याक जायते फावटी हांव एक आवय बापूय कसो बरो गवळी जावंक ना. आमी कशीं भाड्याची कशीं आमच्याच घरांत रावता. कित्याक आमचें दान मोन, आमचें काम, आमचो वावर, आमचो ओवरटायम म्हणजे सगल्यांनी आमी बुडटा. सगल्यो वस्तूंनी कोण भाशेन
बऱ्या गोवल्याचो कार्य केन्ना बापूय करतलो. जेन्ना जोरी तर आमचो वेळ आमचो सगळोच टायम आमी कामांनी लोबता, ही भुरगीं कशीं सांडटा ती हांवें तुमकां सांगची गरज ना. आमी तोंडार आमचे मेकअप मारून भोंवता, बी पॅच करून दवरता, पूण एक एक बापायची आवयची कल्पना तांचें दूख आमी ओळखून घेता. बऱ्या गोवल्याचो कार्य जबाबदारी दुसऱ्याचेर घालचो न्हय. आमी म्हणटा हो सरकार असो, हांगासर इतली सवलती मेवता, दिस द कल्चर. You are the good shepherds. You are called to be the shepherds. Don't blame others. तुमचे लागीं 100 भुरगीं ना. आनी एक एक बापायचें आवयचें काळीज रडूंक जाय इफ युअर चिल्ड्रन आर स्कॅटर्ड. तांच्या काळजां रडूंक जाय. तशें बारीक म्हजें काळीज रडटा जेन्ना म्हजी पोरजां पयस पयस वेता. म्हजें काळीज रडटा जेन्ना म्हज्यो शेडयो हें देवाचें खाण, देवाचें जेवण जेवंक आमी मिसाक पावना. आमकां आज मीस जाल्लें आसा जाल्यार उठल्यार उठतलों, गेल्यार वेतलों, असली एक संवय जाल्ली आसा. आनी हाकाच लागून ही आमचें हिंड आमच्या हातांतलें भायर सरता. जेन्ना हांव एक आवय बापूय पयली जबाबदारी घेना, मिसाचो म्हाका पयलो मोग ना, म्हाका हुस्को ना, जावं आयतार जावं दुसरे दीस, आमचो मिसाचो मोग, आमची भावना लो जात गेल्ली आसा. आनी जो कुटुंब आपलें जिवीत मिसांतल्यान देवाक भेटयता, आपलें दूख, आपले प्रश्न, आपलें रोडणें हे मिसाच्या काल्सेन घालता, हे कुटुंबाक देव मार्ग दाखयता दुखांतल्यान दुखून कसो जिवंक. साबार साबार प्रश्नांनी दुखांनी एक ओजें घेवन आमी भोंवता. आमच्या टावनांनी भोंवता तेन्ना आमी भोंवता ओजें घेवन. आमकां दिसोन येता ओजें, पूण सगळ्यांच्या माथ्यार ओजें आसा. कित्याक पयल्या सुवातेर देवाक आमी फक्त खिड्यार मारलेलो आसा, उंटेर दवरलेलो आसा. जे कुटुंबांनी ज्या मनशाच्या काळजांनी हो देव ना आनी देवाची कुरपां ना, हे मिसाचो मोग ना, कशें जायत देवाचीं बेसांवां आमकां फावो जातलीं? तुमीच सांगात, कशीं फावो जातलीं? देवान कितले बेसांवांनी आमकां भरलेलीं आसा. कोण गरीब आसा दाखयात म्हाका. हांव धाडटा शॉपिंग. कोण गरीब आसा तो म्हाका दाखयात. आमी गरीब जाल्यार फक्त ओत्मीक जिवितान, इन अ स्पिरिच्युअल लायफ. आमी ओत्मीक जिवितान आमी गरीब जाल्यार वी आर इन टोटल पॉवर्टी. वी आर बँकरप्ट as far as God, our faith and mass is concerned. तर मोगाल इश्टंदो उगडास दवरात. दर एका आवय बापायक, आमची शेमाय शेपायक तुमी जावन आसा बरी गोवली. आनी बरी गोवली कशें जिवंक आमी चुकलीं आसतलीं, पूण भिवपाची गरज ना. तुमचें जिवीत देवाच्या आदान घालात, हातीन घालात. देवा लागीं मागून घेयात, देवा म्हाका दी गोठाय बरे गोवल्याची कार्य पाळूंक. आज तर आमच्या भुरग्यांक आमच्या वेंगेंतल्यान चोरून व्हरता हे दुसरे आवाज, दुसऱ्यो वाटो. जेजू म्हणटा एकूच हिंड, एकूच बरो गोवली हांव. आज आमी मागून घेवया आनी मागून घेवया फॉर वोकेशन. आज द वोकेशन संडे आमी म्हणटा, सगळे वोकासां पासून आमी मागूंक जाय. ह्या साबार वर्सांनी म्हज्या जिवितांतलो नियाल सोकांच्या मिसाक हांवें दवरलेलो. आनी 25 वर्सांची देने पासून हांव देवाक वखणटा आसतना हे फाटल्या कांय म्हयन्यांनी हांव नियाल करतालों. आनी थोड्यो म्हजी कल्पना पुस्तकार बरयतालों. एक लिमनो आवेसवर हांवें बरयलेलो. हांगासर वोकासांव कित्याक नाय जायत?
साबार तरणाटे आमकां दिसता द होल ऑफ UK साबार गोंयकार हांगासर जियेता पूण फक्त एक दोग जाण सेमिनारीन भितर सोडलेले आसा कित्याक जायत आमचे भुरगे आज कॉन्वेंटांनी वो सेमिनारीचो एक चाकूंक दुखून भितर सरोना आनी असोच आमच्या तरणाट्या लागीं एक जमा केले हांवें आनी 3 भाशेनी शिबिरां करून तांचे लागीं प्रश्न घातले कित्याक जायत तुमी वचोना कित्याक आनी तांणी म्हाका बऱ्यांतले बरे काळजांतले अशे जबाब दिले ते पयले तांणी म्हणूंक लागले फादर हांगासर आवय बापूय ना म्हूण इगोजींत पाद्रीपणाचें वो पाद्री जावपाचें वो माद्री जावपाचें चडशीं कोणूच उलयना न्हय म्हूण आवय न्हय म्हूण बापूय कोणूच पाद्री जावपाचें आमकां कोणूच कानान फुकोना बाबा व्हडलो जालो तेश करून काम मेवतलें पळय बाबा तो आसतना वयलो आवयन बापायनी आयज जरी तर हांव ह्या आल्तारार उबो आसा आमचे लागीं दुडू ग्रेस्कां आहली म्हणून न्हय आवयन 2 उतरां फोंकलेलीं कानांत आनी वचूंक गेलो मुखार पडूंक नोको आसून ही यादनिकी जिवीत कितें तें पूण घरच्यांचें मागणें तेंक्या वरवीं ही बियां तांणी वोंपली म्हणून आज हांगासर हांव उबो आसा तो आवय बापायनी ग्रँड पेरंट्स वो भावा भयण्यांनी वडिलांनी तुमच्या भुरग्यां पासत मागात पयले सुवातेर मागात तांचे पासत आनी तांकां ल्हानशें मार्गदर्शन दियात पाद्री वो माद्री जावपाचें आपोवणें देवाचें पूण देव नोड्यांतल्यान उलो मारतलो म्हूण रावूं नाका आं करून हिंगा नोडे सारके आसना नोडो तोंडान पडत पूण आवय बापायनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक उलो करूंक जाय अशें भासाभास करता आसतना दुसरें तांणी म्हणलें यात्नीक जावंक म्हाका दिसना म्हाका आपोवणें आसा म्हाका भिरांत दिसता आय एम नॉट वर्दी मोगाल इश्टांदो जेजूक आमच्या हातांनी धरूंक none of us are worthy none of us are and neither I am worthy to celebrate the Eucharist but God chooses the broken the simple and the humble जेजून आपले शिसांक जेन्ना आपयले ते खारवी आसले ते ओस्कोत आसले जुदास आनी पेद्रू ताका नाकारताले आनी बदमास जाल्ले पूण तांकांच जेजून आपले फाटलावदार केले सो वी आर ऑल वर्दी पूण आमच्या आवय बापायनी आमी सगल्यांनी आमच्या भुरग्यांक एक ल्हानशी ऊब दिवंक जाय हुस्को दाखोवंक जाय हांगासर कितलीं कॉन्वेंटां आसा ते बडे माद्र्यो आलता दोलता आनी आमच्या भुरग्यांक आमी कोत्ता सगळे हिरोईन हिरो सायंटिस्ट दोतोर तूं कोण जाता पायलट मोटरसायकलीचो कितें जाता तें जातलें एवरीथींग इज अ वोकेशन लग्न जावंकूय इज अ वोकेशन पूण एक हुस्को धरूंक जाय आमचे गोंयचे भुमिकेचेर इतले यादनीक जल्मले साबार संवसाराक ते शिंपडले मिशनर जावन दुसऱ्या प्रांतांत ते पावले आज आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय हांगासर साबार तरणाटे वाडटात आनी जरी तर हे भुमिकेचेर इंग्लंडाच्या आमचे भुरगे पाद्री जाले वो माद्र्यो जाल्यो केतें व्हडलें देवाचें देणें हे पोरजेक देवाचो मोग दिवंक जांणी आमकां पयलो देवाचो संदेश हाडलो फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब हे युरोपीय देशांतल्यान तो भारतांत येवन गोंयां येवन तिखाण करून आमकां बावट दिलो आज तोच बावट घेवन आमी पिलरचे पाद्री हांगासर होच बावट परत दिता मोगाल इश्टांदो आज आमी मागता आसतना पयलीं आमच्या भुरग्यां पासत मागून घेवया आमी म्हणूंक जायना फादर एकलोच भुरगो आसा एकलें चेडूं आसा
सो वॉट? आमचे पिलार कितले जाण एकलेच भुरगे पाद्री जाल्ले आसा, एकलें चेडूं थोडीं कॉन्वंटान गेल्लीं आसा. देवाचें तें आपुणूय जाल्यार देव आवय बापाय कसोच राखता आनी सांबाळटा. पूण तांच्या मनान घालात, तांकां नाजूक वस्तू आमी दाखयता. हांव जाणा सगल्यांक वॉन्ट टू बिल्ड अ बीग करियर, बट आय कॅन एश्योर यू देर इज नो बेटर वोकेशन दॅन द वोकेशन टू फॉलो गॉड. आनी हे देने पासून हांव आज देवाक दिन वाचता. साबार तुफानार खाडूक उडचून हांवें अणभवली. ते तरणाटे म्हाका म्हणटाले, फादर तुमी एकलेच रावता, भिरांत दिसता. हांव खात्री दितां भिवपाची गरज ना. भिवपाचें म्हणल्यार सावंताचें न्हू आं, तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर, तोय म्हणटा न्हू भिवपाची गरज ना म्हणून. तिंगा भिवंकूच जाय आतां. पूण जेन्ना जे मनशाच्या काळजांनी देव आसा, तूं देवाचेर पात येता, जेजूक सांगात दिता आनी सायबीमान तुका राखता, आमकां भिवपाची गरज ना. तर मोगाल इश्टांनो, आज आमी खात्रीन मागून घेवया हो नियाल म्हाका जाय. हे साबार गोंयकारांनी आपल्या आवय बापायनी गांठीक मारूंक पयले सुवातेर तुमी बरी गवली. यू आर द गूड शेपर्ड्स. आमकां सगल्यांक ओडचून आसता, सगळीं एकसारकी आसना, ओस्कोत आमी आसता. बट स्टील गॉड हॅज कॉल्ड यू टू बी अ शेपर्ड. एक आवय, एक बापूय ल्हानूच आसतना भुरग्यांक तुमचो मोग दियात. फाल्यां दितली म्हूण राव नाकात. हे कंट्री फाल्यां म्हणलेलें नाच. दुसरे सुवातेर बरी गवली कशीं तुमचे कुटुंबाक मागण्याचें सारें घालात. आनी व्हडलें मागणेचें सारें म्हणल्यार मिसाचें बलिदान. देर इज नो अदर better thing that God has left for us other than the Eucharist. आज 100 पाटी हांगासर उलो मारलेलो आसा आनी म्हजे काळी जायते पाटी ओडटा आनी हांव चिंता हे पोरजे पासून कितें करचें. आज साबार जाणां आमी घरार बसून देवाक आर्गां टीव्हीर मीस पळयतलीं. बट इफ यू आर एबल टू गो, तुमचे लागीं मोटरां आसा, कितें आसा, कितल्यो इगोज्यो आसा, देवाची कृपा थंयसर मेळना, देवाची कूड घरा रावन थंय शेवना. गो, थोडो सॅक्रिफायस करात, थोडे त्रास काडात, तेन्नाच तूं बरी गवळी जाता. आनी शेवटाक मागून घेवया आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्या पासत देवाक जाय तसलें वोकासांव तांकां दिवं. पूण वी हॅव टू प्रे फॉर देम. हीच मागणी आमी जातल्यान बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया. सोतमंत देवा, सोतमंता देवाक सोरपयदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंखवार मेळटाय जल्मलो, फोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसलें, ताका फुरसां सोडलो, तो मेलन ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपयदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय ताणें जिवेंचीन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पौस सुबेक, वखदाचो एकठार, पातकांचे बोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. आईच्या दिसा खुशाल मनात आट्टा बेगून सोबीत फुलां स्वीकार करून मागता माना जोडूय तांकां कांयच ना मोडा तशींच बेगून सोदता फळां भोवून हाडल्या शेतां मोळां मांडून घे म्हूण मागता बाळां भिकार
sorbun magdamana zorui tangka kains na mola. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर्प बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोर सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, पास्काचे सुमोन्ने वरवीं आमची काळजां सदांच सतत बरी जावं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनू जेवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमचे ओस्कोस सैमान नवें जिविताची बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाचे संतोशान आमी पावूं. मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमी बद्दा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदान सासणाच्या देवा, हो सर्व केल्यान आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडता दोबाजून आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपाळी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनू जेवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आमकां आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परीन जेवण जातोच तांणी खालज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची खालज, नव्यान ससणी कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नावें येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची खाल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामोल पडूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दमदुतां आनी सर्व काली तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदिता बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका सासणाचे सासणांक. आमेन.
आमच्या सुंदरची याज्ञा मनान धरुया, जेजून दिल्लें भावार्थाचें मोगाचें मागणें म्हणुया. आमचे बापा आमचे बापा सुर्गीच्या, सुर्गीच्या, तुजें तुजें नांव नांव पवित्र पवित्र जावं, जावं, तुजें तुजें राज रायज आमकां आमकां येवं, येवं, तुजी तुजी खोशी खोशी स्वर्गात जाता स्वर्गार तशी जाता तशी संवसारांत जावं. संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपटो रायज दिसपटो आयज रायज आमकां दी, आमकां दी, आनी आनी आमची आमी चुकलेल्यांक आमची बक्षिता. चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां आमगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दवे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे हें आमी बरो भाशेन वत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमचे पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेशीर भोवताचे दीस घाल. आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. देवाचे शेले, देवाचे शिरे संवसाराची पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराची पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराची पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीची जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion mogal Jesu. हांव सोत मानता तूं खरेंच बोपोवीस सक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजान घेवंक आश येता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सुरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Jesu, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा, तुका अर्गांदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकाराक करता आमी गायो.
बोऱ्यांचोर तुका बसून करता आख्खे पृथ्वेर तुजी किर्ती कास्ता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचो रीण आनी तारांसमोर उजवाड पाकोन परतून करतात असो तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू दिवसाता मनशाचें काम लिपलोलो उण्या रुपान ताणें वाडलें केल्यान दिवन दिलें ताणेल्यान ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमो नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो ल्हान व्हडल्यान दुर्बळ ग्रेस्तांक सांगातीन दोनया जागरान एकाच जेवणाक बसयलीं सगळीं भुरगीं देवाचीं ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो
प्रार्थूया. बुदोयाल बापा, आमी सदां बऱ्या गवल्याच्यो शेल्यो जावंक आनी तुजी खुशी प्रमाणे हेरां मनशांक ताच्या हिणान हाडूंक आमी ओत रेखताव. देखून हे एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सुपूर्णायेन एक कर की मुजोरीकारान आनी नागोवण्यांनी दिसपडलोलीं दुसरीं मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवल्याचो ताळो वळखूंक आनी ताच्या हिणान भितर सरूंक पावतलीं. तेन्नाच एकूच हिंड आनी एकूच गवल्या आसून आमी समेज तुका एका ताळ्यान वळखतले. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं तुमकां दिनवासतना उगडास कोत्ता मायाच्या 13 तारखेर फातिमा सायबिणीची परब. वर्सा आमी होली रोडान दबाजीक मिसां करतले, पूण ह्या कोवीड पिडेंतल्यान थंयसर आजून मिसां सुरू जावंक ना. म्हणटूच मिसां हांगासर जातलीं सकाळचें 8:30 आनी सांजचें 6:15. फातिमा सायबिणीची परब, आवर लेडी ऑफ फातिमा हाजी परब आमी करतले. हे दोनूय मिसांचेर तुमी बुकींग करूंक जाय पिटर बरेटो लागीं. आनी बुकींग करता आसतना फक्त तुमच्या कुटुंबाक व तुमकांच 10-20 नांवां दिवपाची गरज ना, कित्याक आमचो अनुभव आमकां सांगता तुमी नांवां दिता 15-14, मागीर एक दीस म्हणल्यार म्हणटा 5 येना 6 येना. दॅट मिन्स यू आर डिनायींग अदर पीपल हू हॅव विश टू अटेंड द सेलिब्रेशन. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्याच कुटुंबाक तुमी जागो बूक करचो. सो 13 तारखेर 8:30 सकाळचें, सांजचें 6:15. 10 हांगासर आमचें इंग्लीश मीस जातलें, ताका बुकींग ना, पूण पॅरिशिनर्साचें मीस तें. ताचे उपरांत आमी नवो ग्रोटो बांदलेलो आसा आवर लेडी ऑफ फातिमा, तो ताची आमी आशिर्वाद घालतले. दुसऱ्या सुवातेर आमी सगल्यांनी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी तुमच्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान भारताचो आनी गोंयचो उगडास करुया. सगल्या हे कोवीड पिडेक लागून आमी जाणा तुमी सगळे पळयता कसली आमची परिस्थिती जाल्ली आसा ती. आनी जायतें उलोवंक जाता, सांगूंक जाता कित्याक अशें जालें, कित्याक आमची आपसुवार्थी सरकारी मनीस आसात आनी हें सगळें इलेक्शन फेस्टिवल्स आमी सगळें उक्तेपण दिलें. देर इज नो अदर रिजन फॉर ऑल दीस थिंग्स. पूण दॅट इज अ डिफरंट टॉपीक. आज आमी आमच्या मागण्यांनी तांचो उगडास करुया. आमची घरचीं तुमची घरचीं गोंयां आसा, म्हणटच भारताचो उगडास करुया. पयल्या सुवातेर आमकां आमच्या मिसानर फादरांचो जायत्यो टॅक्स्ट येता आनी टी कितें दाखयता आमकां 3,000 डेथ, 3 lakhs कोवीड केसीस. हें सारकें ना. आमच्या मिसावांच्या गांवांनी फादर्स आमकां बरयता आमचो लोक कोमया सारको जमनीर पडटा. असली परिस्थिती बिगडलेली आसा. म्हणटच ह्या लोकांचो आमी उगडास करुया भारताचो. सुमार 4 दिसांनी 20 पाद्री मरून गेल्ले आसा. 20 पाद्री. थोडे भुरगे पाद्री जस्ट 38, कित्याक तेणी बरी गवले कशे ते वावुरता आपणा लोकांचे. फादर स्टिवन सांगतालो, बिशप थियोदोराचो फोन आयलोलो आनी ते म्हणटा बिस्पा लागीं आमकां हॉस्पिटलान जागो दियात, बेडां दियात, ऑक्सिजन दियात. ते म्हणटा आमी कितें करतले. आमच्याच पिलाचे फादर सुमार 10 जाण हॉस्पिटलांनी आसा. म्हणटच आमकां देवान हांगासर मातशें बरें केल्लें आसता, पूण आमी सांबाळ करचो. वी शूड नॉट टेक दीस फॉर ग्रांटेड. वी हॅव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल. सोशियल डिस्टन्सींग, तुमच्या घरांनी दुसऱ्या लोकांक हाडी नाकात, गरज ना तेन्ना हाडी नाका. बिकॉज फॉलो वॉट द गव्हर्मेंट इज सेयींग. वी हॅव टू फॉलो द गव्हर्मेंट नॉर्म्स इन आवर डे टू डे. बट डू प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर द वर्ल्ड. आख्या संवसाराकूय आमी मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मुडूप कर.
जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिणान खिणा काम दिवन मुर्ताची म्हज्या मनार चितारतना जेजू भाशेन आसचें हांवें जेवयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मनार हीच म्हजी प्रार्थना काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगार देवा खातीर चिंतना तशीं सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोय